नमस्कार येवकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स 14 एप्रिल ते 3 मे लॉकडाऊनाक केंद्रीय घर मंत्रालयाची गाईडलाईन आंतरराज्य प्रवासी येरादारी बंद ठराविक उद्योग व्यवसाय चालू 20 एप्रिला उपरांत भौशीक कामाक मेकळी गोंयकार तारवटीक हाडूंक सरकाराचेर दबाव फामिलीचे मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार धरणे सरकाराक शिटकावणी फाटल्यान साश्टीतले आमदार मुख्यमंत्री म्हणटात 3 दिसांत विशेष सुट्टलो 3 फेजींनी एक्शन गोंय ग्रीन झोनाचे धडेर सरकारी पावड्यार लॉकडाऊन सदळ खात्यांचे मुखेली कामार रुजू हेरांक वर्क फ्रॉम होम 20 एप्रिला उपरांत कचेऱ्यो लोकांक उक्त्यो शिक्षकांक स्कुलां बंद मीन येरादारी सुरू उद्देगीक अर्थीक गतिविधी हळूहळू रुळार मिनेर कंपन्यांचे रॉयल्टी भरिल्ले मीन उखलूंक सुरू ट्रक बार्जी मार्गार भायलो लेबर उणो भार गोंयकारांच्या खांद्यार आनी अंदू मान्सून नॉर्मल भारतीय हवामान खात्यान उक्तायलो नैऋत्य मान्सूनाचो 96 ते 104% पावसाचो दीर्घकालीन अदमास लॉकडाऊन कर्फ्यूत शेतकारांक बरी खबर 3 मे मेरेन लॉकडाऊनाक केंद्रीय घर मंत्रालयाची गाईडलाईन जारी आंतरराज्य आंतरजिल्लो प्रवासी येरादारी बंद ट्रेनी मेट्रो टॅक्सी बसी मॉलां थिएटरां सुपरमार्केटां पार्कां स्विमींग पूल खेळां कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटॅलिटी शाळा कॉलेजी बंद मान्यताय दिल्ले ठराविक उद्योग व्यवसाय भुसारी दुकानां तितलीं उक्तीं कोविड बाधित कंटेनमेंट झोनांनी डोर सर्व्हिस सोडून सगळें बंद भौशीक कामां 20 एप्रिला उपरांत जो जिले आज केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हॉटस्पॉट की कैटेगरी में नहीं आते हैं उन पर भी उसी मोमेंटम और उसी अटेंशन से काम करने की ज़रूरत है। ये हमारे पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, वहाँ पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान के हिसाब से कार्य किया जाए। हाँ, वहाँ पर भी हमारा फोकस हो कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, सर्वेलेंस करें, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें ताकि इन इलाकों में भी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकें। साथ ही जो हमारे नॉन इफेक्टेड जिले हैं वो नॉन इफेक्टेड ही रहें, उन पर कार्य करने की ज़रूरत है। वहाँ पर हमें कम्युनिटी से एंगेज करते हुए अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना है। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बनाने हैं और उनके साथ ही ILI दैट इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की मॉनिटरिंग करनी है, उनसे रिलेटेड टेस्टिंग करनी है। हमारा एफर्ट रहे कि इन जिलों में कभी भी कोई केस ना आए। हमें ये सारे कार्य कम्युनिटी को जोड़ते हुए कम्युनिटी को साथ लेते हुए करना है। हमें सभी जिलों को कहा है कि वो एक जिले लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर कोविड-19 बनाएं। जिलों को कहा गया है कि एक की फेलियर पूरे देश की फेलियर का कारण हो सकता है जा रही है। और दूसरी बात ये थी कि देश के हर क्षेत्र को, चाहे वो कस्बा हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे जिला हो, इन सभी क्षेत्रों में लॉकडाउन का क्रियान्वयन कैसा हुआ है उस पर उसकी एक समीक्षा की जाएगी और जो क्षेत्र इस पे खरे उतरेंगे और जो संक्रमण की दृष्टि से और अन्य प्रकार से संवेदनशील नहीं होंगे उन क्षेत्रों में 20 अप्रैल से कुछ राहतें दी जाएंगी, कुछ गतिविधियों में कुछ छूट दी जाएगी। तो और इस बात से ये भी साफ था कि 20 अप्रैल तक कम से कम जो अभी के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं जो 24 मार्च के आदेश के तहत जारी किए गए हैं वही लागू रहेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के इन दिशा निर्देशों के अनुरूप गृह मंत्रालय ने कल एक आदेश पारित किया और उस आदेश के तहत जो लॉकडाउन है उसको 3 मई तक उसको बढ़ाया गया। आज गृह मंत्रालय ने एक और आदेश पारित किया है जहां ये कहा गया है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन्स नहीं हैं, जो संवेदनशील नहीं हैं, वहाँ कुछ जो जरूरी गतिविधियाँ हैं उनमें कुछ राहतें दी गई हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये राहतें उन्हीं क्षेत्रों में हैं जो हॉटस्पॉट्स नहीं हैं और इनकी 2 अलग शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि जो भी लॉकडाउन के दिशा निर्देश हैं
वो उनकी कड़ी अनुपालना होनी होगी इन क्षेत्रों में, और जो भी गतिविधियां हैं जिनमें राहतें दी जा रही हैं उनको क्रियान्वित करने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से कुछ प्रारंभिक कार्यों को लागू वहां पे करना आवश्यक है द्वारा। और इसी आदेश के साथ एक कंसोलिडेटेड रिवाइज गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिनके तहत ये बताया गया है कि परमिटेड गतिविधियां क्या क्या हैं, उनका उल्लेख किया गया है। और उल्लेख करने के साथ साथ दो बहुत ज़रूरी चीज़ें इन गाइडलाइंस में कही गई हैं। पहला तो जितने भी जिला अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट हैं भारत के, उन सभी को कहा गया है कि जो नेशनल कोविड डायरेक्शंस हैं, राष्ट्रीय कोविड निर्देश हैं, जैसे कि मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है, 5 से अधिक लोगों के समूह में इकट्ठा होना वर्जित है, इस तरह के जो नेशनल कोविड डायरेक्शंस हैं उनकी अनुपालना सख्ती से होगी। उसका अगर कोई उल्लंघन होता है तो उस पर पेनल्टी जारी की जाएगी। एक ये बात कही गई है इन गाइडलाइंस में। दक्षिण गोंय ग्रीन झोनात उत्तरेत एक दुयेंती, तोवूय 17 एप्रिल म्हणल्यार क्लियर जावपाचो। ते फाटभुंयेर सरकारी पावड्यार लॉकडावन सदळ, सरकारी स्टाफाचें कामकाज सुरू, लोकांक सध्या एंट्री ना। IAS, IPS, नागरी, पोलीस खात्याचे मुखेली, तांचे बरोबरचे अधिकारी, इंजिनियर ऑफिसांनी ड्युटेर, हेरांक वर्क फ्रॉम होम। 20 एप्रिला उपरांत कचेऱ्यो लोकांक उक्त्यो, शिक्षकांक स्कुलां बंद, सरकाराचें सर्क्युलर। गोंयांत मीन येरादारी ल्हव ल्हव सुरू, थोडे कडेन सुरू, थोडे कडेन 20 एप्रिला सावन। लॉकडावन मातसो सदळ जाल्ल्यान उद्देगीक अर्थीक गतिविधी हळू हळू रुळार। मिनेर कंपन्याचे रॉयल्टी भरिल्ले मीन सकाळ सावन उखलूंक सुरू। मायनिंग बेल्टांत मायनिंग ट्रक आनी बार्जींची परत वर्दळ सुरू। भायलो लेबर फोर्स सध्या तितलो नाशिल्ल्यान भार उखलपाची जबाबदारी गोंयकारांचेर। बोटीर आडकल्ले गोंयचे तारवटी लॉकडावनात सूट सोदतात। वेल्यान सरकाराक शिटकावणी। तारवटींक परत हाडूंक सरकार कांयच करिना म्हूण कांय फामिली बुधवारा सीएमाच्या बंगल्या मेरेन पावल्यो। मुख्यमंत्री म्हणटा विशय केंद्रीय घर मंत्रालय आनी DG शिपिंगा कडेन आसा। ते 2-3 दिसां भितर कार्यपद्दत थारायतले। 3 फेजींनी एक्शन जातली। साश्टींतले कांय आमदार तांच्या फाटल्यान। आपवाल्यांनी विशय दिल्ली मंत्रालया मेरेन व्हेलो। तांच्याय कडेन हांव पर्सनल उलयलो। इवन दो सेक्रेटरी सगळ्यां कडेन म्हणजे ज्या लेवलाचेर उलोवपाचो आशिल्लो त्या लेवलाचेर कालच्यान उलयत आशिल्लो, पण आतां हांव तेंच्या कडेन उलयल्या उपरांत तेंचे SOP फायनलायज जाल्या। म्हणजे स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर जी आसा ही DG शिपिंगा कडल्यान MHA मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हेजी प्रोसिजर ऑलरेडी गेल्या। ही 3 तरेन आसतली। आमी पयले जे इंडियन कोस्टान आसात ते सगळे सीफेरर्स ज्यांचे शिप्स ऑलरेडी इंडियन कोस्टान आसा, ह्या सगळ्या क्रुजांक ह्या सगळ्या 3 ते 4 दिसां भितर हांचो निर्णय जातलो। आनी इंडियन कोस्टान आसा तांकां बाय सी रूट ओन्ली तांकां इंडियन पोर्टाचेर तांकां घेतले वतले। ताज्या उपरांत दोज वर इन डीप सी, हे डीप सीन आसा तांकां फुडल्या एक 8 ते 10 दिसां भितर तांचोय निर्णय जातलो। म्हणजे ज्यांच्यो हेका डीप सीन आसता तांकां सगळ्या जाणांक आसा तशें बाय बोटवेज तांकां जे आसा पयलीं शिपाच्या माध्यमांतल्यान तांकां परत एकदां इंडियन पोर्टाचेर हाडले वयतले। आनी तिसरे जे ऑन बोर्ड ना, जे ऑलरेडी हेजेर गेल्या तांचो विचार हो 3rd फेजींतल्यान जातलो। एक म्हाका दिसता 2 ते 3 दिसां भितर मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हाज्या कडल्यान तेजी फायनल परमिशन येतली। म्हाका सांगपाक म्हणजे आमी कंटिन्युअसली आसा आनी मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हांच्यानी हो विशय लक्षांत घेवन 2 दिसां भितर ह्या विशयाचेर जर स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर फायनलायज जाले, DG शिपिंग एप्रुवल जर मेळ्ळें जाल्यार सी फेरर्स हांचो विशय एक 3-4 दिसां भितर नक्कीच सुरू जातलो। तांच्या खातीर लागची ताका होम तांकां क्वॉरंटायन दवरपाची बाकीची फेसिलिटीज जी SOP आमकां DG शिपिंगांतल्यान येतली ती SOP जी आसा ही तांचे बाबतींत फॉलो केली वयतली। इतले मजगती इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटीची पहिली बसका जाली। शिवानंद साळगांवकाराचे अध्यक्ष म्हणून नितीन कुंकळयेकाराची उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाली। आज इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटीची मिटींग जाली। चेअरमॅन म्हणून शिवानंद साळगांवकर, वायस चेअरमॅन म्हणून नितीन कुंकळकर हेका अपॉइंट केला। तांच्यांनी आपलें ऑलरेडी काम जे आसा पळय
ऑलरेडी सुरू केल्लें आसा. सो म्हाका दिसता तें काम फुडें व्हरतले. तेंचो पयलो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दितले ते. बेसिक तयार केला कशें कितें फुडें वचपाचें तें सेंट्रल गायडलायन्स आयल्या. सेंट्रल गायडलायन्सच्या नुसार टप्प्याटप्प्यान आमी ज्यो गजाली करपाक जाय त्यो गजाली करतले. bodies to come. We want them to come. Even we have families. We have kids. Okay? Daily they are crying. I don't know what mental stress they are going through. That even nor I can imagine nor you can imagine. Okay? So I want the government to give us a perfect answer. Any deadline you are giving? Yeah? Any deadline you are giving? Deadline I'd already given. Day before when I spoke in the media also I told if you are not in this 24 hours, if you are not ready with your exact answers, I'll sit for hunger strike. And this is what I've done. Oh. Okay? आनी दुसरें म्हळ्यार भियोन आहाय ते आम फॅमिली बोली ते सद्या बरें आहाय पूण बरें आसता पासून आतां तेंकां कांय ना न्हू सगळे इंटरनॅशनल फ्लायट्स बंद केले बरें आहाय जाल्या पासून ते बरे भाशेन पावता म्हूण गॅरंटी ना न्हीद बी पडना म्हणटाय ते भियोन. Because very soon the food and all will run short on board. So once that is done, then who is going to take care of them? म्हजो हजबंड मेळून आतां तो म्हाका कितें म्हणटा 1400 तशें क्रू ताजे बोटीर आसा म्हणटा. सो इन दॅट एप्रॉक्सिमेट सांगलें ना ताणें म्हाका बट मेजॉरिटी इंडियन्स आहा म्हणलें ताणें. टुडे आज दिसा हांगा स्ट्रायक गेलो आमी कळना बट आम फोर्स कोला आमी अरेस्ट करून गायला भितर. ओके सो आय डोंट नो वॉट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. आय एम नॉट गिविंग एनी डिसिजन रायट नाव. ओके बट इट विल बी द वर्स्ट. आज एक जिना भायर सोला ही सगळीं भायर सरे हाल आख्खो गोवा भायर सरतलो. This is the main point I'm telling you. If CM does not give his decision, हाल आख्खो गोंय भायर सरतलो and I don't know then who will stop them and who will arrest them. आनी हेज्या मुखार आमी ओग रावपा नाय. आयज 10 जाण भायर सरली 10 जाण भायर सरली हाल 8000 पब्लीक भायर सरतलो भुरगीं भायर सरतलीं मागीर तूं कितें कोतलो तेकाय मान भितर उडयतलो. वो आन्सर नो आमकां. दिस इज ओनली अ मेसेज. दिस इज एन आय ओपनिंग मेसेज. हे कोवीड व्हायरसान आमकां जायतें शिकयलां मनीसपणूय शिकयलां जायतें शिकयलां आनी आतां तारवड्यांकूय तुमगे जागो आनी आमगे जाग सगलो तारवड्यांक गेलो हुंय तो हे नेशनाक. And where do we stand today, even as a state? This is a good lesson for us. We will always keep pushing. We have already started parallel other ways of moving ahead. So those ways will continue. We are ready. We are not upset. We are not sad. आमगेले भुरगे भायर पसून घरा येवपाकू आमी कितें करपाक रेडी आहाय. कित्याक आयज ते पोट भरताय म्हूण आयज आमगे फॅमिली आहा भुरगीं आहा. सो हांव एकूच मेसेज सांगता आमी वी वील नॉट गिव अप. वी वील एक जीन आणू आजरान जीन आणू आनी आजरा भायर येतले. आनी आतां थंय तांकां अरेस्ट करून पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्ले आसा विच इज मोस्ट अनफॉर्च्युनेट. ही दुर्भाग्यपूर्ण गोश्ट आसा अशें हांव मानता. आमी काल हांवें प्रधानमंत्र्याक लेटर बरयलें आनी तें सगळें लिस्ट जें म्हाका वेगळे वेगळे सोर्सींतल्यान मेळिल्लें 199 बोटीचेर जवळ जवळ 19,000 लोक आमचे आसात इंडियांत. तातूंत भितर गोंयकारूय आसात. तें लिस्ट हांवें प्रायम मिनिस्टराक धाडलां आनी ताजे कडेन मागणी केल्ली की जाता तितले बेगीन ताणें हातूंत लक्ष घालून हे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे. आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री त्याच बरोबर NRI जो कमिशनर जो आसा त्यांनी अंतोतंत प्रयत्न चलयलेले आसात. CMन फ्रिक्वेंटली ह्या लोकां विशयी सॉफ्ट कॉर्नर दाखयलेलो आसात आनी दे आर आवर ब्रदर्स. हंगर स्ट्रायक करून कितें जावपाचें आसा तें कितें कॉन्स्टिट्यूशन तांकां कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे मेळना. अरे कशें आसा न्ही हांव तुका स्वता सांगता म्हजो स्वता एक मेवणो आहा. म्हज्या मतदारसंघाचे कितलेशे लोक जे आहात म्हाका दिसता 11 जाण तरी लोक आसात. Many such cases. One is of the seafarers. There are other people who have just gone out for some wedding. There are pregnant people who would want their child to be born in Goa. They are Goans. They went to some other state. They cannot come back. So many examples have been brought to the fore. I think the next cabinet we meet, we will be taking some meaningful decisions. हे काम कोणाचें? जो गव्हर्मेंट आहा जो चीफ मिनिस्टर आसा तांकांय खबर आहा की हें तेंचेंच काम हें आनी दुसरो कोण करूंक शकना. ताणें खरें म्हणजे एक फोन उबारपाचो जावं PMO ऑफिस जावं एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टराचें ऑफिस जावं शिपींग मिनिस्टर हेंचे कडेन डायरेक्ट संपर्क करून उलोवन
कितें तरी एक कॉन्फिडन्स दिवपा सारकें उतरां हाडूंक जाय आसलीं, पूण तें जाल्लें दिसना. सरकारान आपलें काम बरे भाशेन करपाकूच जाय असो आमचो एडवायस. मीनवायल आमचो जो मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसा आम आदमी पार्टीचो संजय सिंग, आमी ताचे कडेन उलयत आसले आनी आज इन्सिडेंटली सकाळीं म्हाका ताजो फोन येयलो सांगपाक की आमचो जो शिपींग मिनिस्टर आसा, युनियन शिपींग मिनिस्टर मनसुखभाई, ताणें आपल्याक सांगलां म्हणून की प्रोसेस हो चालू आसा आनी भुरग्यांक हाडपाचें काम जें आसा तें रोखडेंच सुरू जातलें. आनी म्हाका आशा आसा की बरे भाशेन हे सगळे भुरगे आमचे गोंयांत पावतले म्हणून. दुसरे वटेन विशय हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात पावला. विषय केंद्र सरकाराच्या अखत्यारीतलो. सुनावणी 4 सप्तकां उपरांत. So far as seafarers is concerned, the central government is looking into the matter, and the Supreme Court has also adjourned the matter by 4 weeks on the very same subject. Therefore, the High Court has been now pleased to adjourn that matter also by 4 weeks to await what is the decision of the central government and what is the decision of the Honorable Supreme Court of India. What state government is doing regarding these seafarers? Insofar as seafarers are concerned, basically it will be a policy decision of the central government. Our government is also seriously considering all the issues about seafarers, and the appropriate decisions will be taken by the government at appropriate stage. आता घेऊया एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. गीम तापूंक सुरू, उदकाच्यो कटकटी आनीक खर. तातूंतच पाडोशें उदका प्रकल्पाच्या कामाक लागून उत्तर गोंयांत चडशे कडेन उदकाची शॉर्टेज. कांय कडेन तर उदकाचो प्रस्न कितले वर्सांत जाली हुमकळटा. सरकाराच्या कानार घालूनय कांयच उपाय येना. आयच्या फाल्यार धुकलून दीस धुकलपाचे प्रकार. तोरश्या थळाव्या आमदारान परिस्थितीचो अदमास घेतला. उदकाची वेवस्था रोखडी जातली म्हूण तो उलोवन गेला. डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्शन तेच्या स्टाफाक 4 असो किंवा 3 असो एक टँकर अमक्या घराक पावपाक जायो. टँकरची कॅपॅसिटी किती 5,000 लिटर. 7,000 तीनच घरांक पावतले ते. 2 आसा जाता 3च घरांक. 1,000 माझे सारखलो 7,000च्यो टाक्यो जाल्यार सगळो टँकर म्हाकाच खाली करून तुझ्या स्टाफाक इन्स्ट्रक्शन दी. एक टँकर मिनिमम एक 8-10 घरांक पावपाक जाय. 7 घरां 1,000 सगळ्यांक खेळा दिले 500 लिटराची टाकी 10 घरांक पावपाक जायो. पण उदकाचे जेन्ना आमकां गव्हर्मेंट जेन्ना टँकर सोडटा पळय ते आमी सारके सुरळीत आमी पाणी सोडटाले. आतां कितें जालां टँकर आतां गव्हर्मेंट आमकां धाडटाले पूण ते कोणाच्या घरान 2,000-3,000 अशें वयतले. ताका लागून म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहे आमच्या सगळ्या नागरिकां कडेन जेन्ना ते तेंचे डायरीचे सायनी घेता पळय तेचे बरोबर त्यांनी ते आपूण 1,000 लिटर पाणी घेतले ते त्यांनी क्वॉन्टिटी ते बरयले जाल्यार 1,000 लिटर अशें करून 7 घरांक आमचें पाणी पावता. आनी म्हाका दिसता 15 दीस म्हाका म्हयनोभर हो पाणयाचो प्रॉब्लेम आसा लोकांचो. ताका लागून इतलो लोक हांगासर जमलेलो आसा. मेन म्हटल्यार जो पंप जो आसा तोच जेन्ना सारको ना आनी तेतूनसून पाणी जेन्ना वडना तेन्ना पायपलायनीनसून पाणी लोकां पर्यंत पावना. ताका लागून हे टँकरांनी पाणी घालचें पडटा. आनी आयज इतली जी घरां आसात ते जर पयलीं जाल्यार तूं 10 सुद्दां टँकर दिसाक दिले जाल्यार सुद्दां पाणी पावचें ना. तेन्ना आमी आतां आमदारान आमच्या हेका एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा की जाता तितलो तो पंप रिपेर करून त्या पंपाचें पाणी नळाद्वारे पायपांसून तांकां प्रत्येक घराक पावचे अशी तांकां विनंती केल्ली. आनी तेंच्यांनी ती मंगळार बुधवार मेरेन सॉल्व करता आनी सॉल्व करता म्हूण सांगल्या. गुडे शिवोले काळोबा देवळा कडच्या लोकांक उदकाक नित्याच्यो कटकटी. टँकर येता खरो पूण तें उदक गांवांक पावपाचें न्ही. सरकारान उदका पुरवण जाग्यार घालची नाजाल्यार खंय झेडपी वेंचणुकेचेर बहिष्कार. गांवांत आमी एक निर्णय घेवपाचो आसा. आमी आजून गांवांत उलोवंक ना. गांवांत आमी एक निर्णय घेवपाचो आसा की इलेक्शन आसा हे जर तर आमचें काम जर बेगीनच्या बेगीन सुरळीत करिना, आमची पायपलायनीची जर आमचे उदकाचो प्रश्न जर सुरळीत करिना जाल्यार येणारें झेडपी इलेक्शन आसा ते आमी सबंद गांव आमी बहिष्कार घालपाचो बॉयकॉट करपाचें आमी थारिल्लें आसा. कितली घरां तुमी इफेक्टेड आहा? 350-400 घरां आसा ह्या गांवांत. गव्हर्मेंटान आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमचो प्रश्न जो आसा तो म्हाका दिसता आतां आनी कोणाच्या हातीन ना. हो आमचो जर प्रश्न सुरळीत केलो जाल्यार मुख्यमंत्री करतलो आनी PWD मिनिस्टर करतलो. हेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालून एक आमचे उदकाचो प्रश्न आहा तो सुरळीत करतलो.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ओनू मान्सून नॉर्मल. हवामान खात्यान नैऋत्य मान्सूनाचो दीर्घकालीन अदमास जारी केलो. आशिया प्रशांत महासागराचेर मान्सूनाक परिस्थिती सामान्य आनी पूरक आसा. 96% ते 104% पावसाचो अदमास. शेतकार अर्थवेवस्थेचे नजरेन बरी खबर. मान्सून सोंपता म्हणल्यार अल निनोचो प्रभाव दिसूं येता. जून ते सप्टेंबर भारतांत सरासरी पावस 88 इंच. IMDचो फुडलो अदमास मायाच्या शेवटाक. Which very clearly says that we will have a normal monsoon, which is really a good news for all of us. And this should really help our agriculture sector for better crop yield, and also will help our economic growth in this country. कि समूचे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतुनिष्ठ जून से सितंबर वर्षा लगभग सामान्य रहने का संभावना है. हम इसको सामान्य बोलते हैं जब रेनफॉल लॉन्ग पीरियड एवरेज की 96% से 104% के बीच में होता है. मात्रात्मक रूप से देखें तो इस साल जून से सितंबर के बीच में जो मानसून सीजनल रेनफॉल होने का हम उम्मीद कर रहे हैं वो 100% है. यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का 100% मानसून रेनफॉल इस बार जून से सितंबर में कंट्री एज ए होल में रियलाइज होने का उम्मीद किया जा रहा है. प्रशांत महासागर में जो एल निनो या सदर्न ऑसिलेशन का स्थिति उत्पन्न होता है, इसको भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि ये जो एनसो या एल निनो या लानिना कंडीशंस भारत का मौसम वर्षा के साथ बहुत प्रभावित होता है. एका गिरायकाक बडयलो म्हूण म्हापशेच्या पुलिसांनी थिवीच्या राशन सोसायटी वाल्याक उखल्लो. तो खंय गिरायकांक अर्दें सामान आज व्हर अर्दें फाल्यां म्हूण पिट्टा. फ्री राशन रोखडें दिना. कोणें तरी सिव्हील सप्लायाक सांगलें. अधिकारी आयले तेन्ना आपूण थंय आशिल्लो. आपल्याक तांणी विचारलें. खरें सांगलें म्हूण पसरकारान खंय फिर्यादीक बडयलो. आयज सकाळीं न्हू हितून सोसायटीन गेल्लो रेशीन हाडपाक. थंय तो सोसायटीचो ओनर लोकांक इतले त्रास करता. लोक बाबडे सकाळीं 5 येवन लायनीक रावतात थंयसर. आमी आपल्या त्याच तांदवाचेर राव. सकाळीं वचून आमी लायनीक रावता. तांदूळ घेवपाक गेल्यार हो कितें करता, अर्दे आयज व्हर म्हणटा, अर्दे 2 दिसांनी परत यो म्हणटा. इतले हें करता, अशें त्रास करता. ती सिव्हील सप्लायन कोणें कंप्लेन दिल्ली. ते आयज सिव्हील सप्लायचे ऑफिसर येयल्ले थंयसर. त्या ऑफिसरांक हांवें खरें तें सांगलें म्हणून हो अशें त्रास करता. खरें सांगलें म्हणून हेणी काडला आनी ते पयलीं म्हाजेर मूठ मारली. ती मूठ थंय चुकयली. मागीर ते पाय पाडले एल्युमिनियमचे आनी पाय वाडून मारला म्हाका. पळय हांगासर एक मारला, हांगा मारला आनी परत हांगा मारला पांयार. पांय सुजला म्हाका. कित्या खातीर म्हणून मारलो तुका? तांकां खरें सांगलां म्हणून सिव्हील सप्लायच्या ऑफिसरांक की तो फोटी सांगतालो ताका की आपूण सगळें दिता म्हणून. पूण हांव काल गेल्लो. काल म्हाका अर्दे दिले आनी फ्री ते मागीर येवन व्हर म्हणालो आनी 2-4 दिसांनी. ते हांवें खरें त्या ऑफिसरांक सांगलें म्हणून तेंच्या ऑफिसरांच्या फुड्यान मारला म्हाका तेणें. ओके, आतां कितें केलें? कंप्लेन केला आतां पुलीस कंप्लेन केल्या, ताका अरेस्ट केला. ओके. गोंयाक रेशन कार्डां प्रमाण कोटा आयला. कमी पडचें ना. कितेंय आसल्यार आपल्याक सांगचें म्हणून नागरी पुरवण मंत्री गोविंद सांगता. लॉकडावन वाडयिल्ल्यान जांणी रेल्वेच्यो तिकेटी बूक केल्ल्यो तांकां तांचे पयशे परत घेवंक जून मेरेन प्राज. 3 मे मेरेन नवें तिकेट बुकींग ना म्हूण कोंकण रेल्वे सांगता. कोरगांवां भौशीक सुवातींनी सॅनिटायझेशन. लॉकडावनांतल्यो पळयात घडामोडी. की हें जावपाकूच शकना. थोड्यांक दिता हें जावपाकूच शकना. फ्री कोटा सुद्दां फ्री कोटा दिवपाकूच शकना, जावपाकूच शकना. कारण आमी तो म्हाल आमकां तितलो त्या रेशन कार्डा खातीर तो येयल्लो आसा. तो एक्सेस येवना. एक्सेस येयलो जाल्यार आमी फ्री दिवपाक शकता. PHH होल्डर वाल्यांकूच तांकांच म्हणपालो तांचो 5 फ्री जो दिल्लो आहा. तेणी म्हणपालो तांकां रेशन कार्डाचो दिवना. आतां तो जर तो व्हरपाकूच जर येवना, तो ताचे कितें गळ्यान घालतलो? ना न्ही रे. आनी अजुनूय तो टायम आसा न्ही. 21 तारीख आमचो लॉ. 21 तारीख नंतर तुम्ही ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी उलोवपाक शकता. आनी ह्या सगळ्या गोष्टींतल्यान थोडोसो सहकार्य करप म्हाका दिसता हें खूब. आनी पयलीं जाणून घेवप PHH म्हळ्यार कितें, APL म्हळ्यार कितें, AAY म्हळ्यार कितें, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जाणून घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. लोक
अननेसेसरली तिडकवतात आणि आपल्याचेर ते ओडून घेतात. खरें म्हळ्यार ते एन्टायटल्ड नासना. आतां हो विशय कित्याक जाला, हो लॉकडावना खातीर जाल्लो आसा, पूण हें सुरळीत व्हरपा खातीर म्हजे थोडेशे प्लॅन्स हांवें थोडेशे घातिल्ले आसात. वी वील कम एट द रायट. हय, पंतप्रधान गरीब अन्नदान योजना ती आमी ऑलरेडी सुरू केली 8 तारखेच्यान. बीपीएल लेखा कांय हेजेर मेळना. चुकीची गोश्ट. कोणी जर मेळना न्ही, आतां 2 गोश्टी आसात तातूंतल्यान. आतां म्हज्या रिकॉर्डा प्रमाणे कालचो न्ही परचो रिकॉर्ड 52.22% लोकांनी आपलो म्हाल उबारलो आनी ओन्ली 5 दिसां भितर, आनी तितूंतल्यान 2 दीस जाल्ले आसा आतां. प्लस आनीक 2 दिसान म्हाका दिसता 100% हे लोक कंप्लीट जातलो. पण हे कोणा APL PHH आतां BPL ना. BPL इज इक्वल टू PHH म्हणजे प्रायोरिटी हाऊस होल्ड हांकां, आनी AAY अंत्योदय अंत्योदय आसा पयली ते कार्ड होल्डराक म्हणजे पिंक कार्ड होल्डराक म्हणपाक आमी शकता. ऑलरेडी हे चुकीची गोश्ट आसा. दुसरी गोश्ट कशें आसा न्ही, आमकां फेर प्रायस शॉप ओनर्स जे आसात तेंचे कडेन थोड्यां कडेन जागो कमी नासल्या कारणान तेंच्यांनी अजून उबारुना, गोदावांतल्यान व्हरोना. आतां ती रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? ती रिस्पॉन्सिबिलिटी फेर प्रायस शॉप ओनर्सांची, बरोबर न्ही? पूण आमी तांकां 21st सुद्दां स्टेटाचो रेग्युलर जो कोटा जो आसा तो उबारपाची तांचे अजुनूय संदी आसा, आनी तो कोटा तांच्यांनी ऑलरेडी उबारलेलो आसा. As announced by Honorable Prime Minister, this lockdown has been extended till 3rd of May, and Indian Railways has also taken precautions to, in the wake of this COVID-19 to cancel the trains till 3rd of May. All the trains, let it be Mail Express or premium trains or passenger trains, all trains are cancelled. Only freight trains carrying essential goods like roll-on, roll-off service of Konkan Railway, they will be plying on Indian railway system. No passenger can book or cancel their ticket. If they are holding a proper journey ticket, they can cancel it in the month of June as well. And railways have given that facility to cancel those tickets till June 30th. So passengers need not worry. They need not rush to the station for cancellation of tickets. Instead, they can cancel the tickets in the month of June. Likewise, railways have also stopped booking of fresh tickets, like reservation of tickets, till 3rd of June. Passengers will be able to book the tickets once they are opened in PRS. Now at the railway stations as well, we have stopped booking or cancellation of any tickets. स्वाती गावंडे उलयता. तशेंच आयज आमी हांगा बोरगांव फूल विलेजान सॅनिटायझेशन केल्लें आसा. तशेंच आमकां हाचे फायर सर्विसच्या ऑफिसरान बरें सपोर्ट केल्लें आसा. 2 दीस पयलीं गाडी येयल्ली, पूण तेंचे कितें टॅक्सीचो प्रॉब्लेम जालो गाडयेक, गाडी मोडली म्हणून तेंच्यानी आयज आमकां परत गाडी दिली आसा. आनी आमी सगळे जाण आमच्या वॉर्डार रावून सगळ्यांनी आपआपलें सॅनिटायझेशन करून घेता. तशेंच हांव फायर सर्वीस ऑफिसर आमचो दिलीप गांव सराचे थँक्यू म्हणटा. आनी तेंचे सगळे टीम वर्क जे काम करता तेंचे कर्मचारी आहा तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी लोकांनी आमकां असो सपोर्ट करचो हो कर्फ्यू फुडें कंटिन्यू करपाक. आमी कोरोना व्हायरसा पासून आमी सेव जातली अशें केल्या. इतल्यान खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.